ट्रकवाल्यांनी लोकल ट्रक घेना किंवा स्थानिक लोकांक जे ट्रकवाले धंदो करतात तांकां थंयसर हें करूंक ना म्हणून आमी थंयसर आडोवपाक गेले। तेन्ना कलेक्टरान आनी तेंचो PI जेन्ना येयलो की आतां आपूण कलेक्टर ताका फोन करून विचारलो की कितें हेजेर कितें आसा तो तोडगा काडुया म्हणून तुमकां हांगा येवंक गावताली या आमी ट्रक हाडून म्हणजे अशें रस्त्यार न्हिदून हाडूंक ना थंयसर कितें आसा तें डिस्कशन करुया आनी तेजेर कन्क्लुजन काडुया म्हणटा। तर म्हणलो आपूण कोड ऑफ कंडक्टाक आनी इलेक्शनाच्या बोर्डान आपूण येवंक शकना तो पर्यंत ट्रान्सपोर्टेशन बंद जातलो। ताज्या उपरांत जेन्ना पळय इलेक्शन जेन्ना हें जाल्लें पळय ताज्या उपरांत परत थंयसर स्टार्ट जालो तेन्ना आमी ओके म्हाका दिसता 15 जाण आसले भितर शिरगांवचे लोक आसले ते हांगासर उपस्थित आसतले आतां हांवूय थंय पावल्लो आनी तेन्ना थंयसर आमी सांगलें ट्रान्सपोर्टवाल्याक की ट्रान्सपोर्टवाल्याक पळय कलेक्टराक फोन करतले तूं मातसो हांगासर यो म्हणून तो म्हणलो आपूण येता म्हणलो। अर्दें वर जालें 1 वर जालें ट्रकू वचना फुडें आमी थंयसरच रावले। लायक 15-20 मिनटान थंयसर डायरेक्टली पुलिसाची फोर्स आयली बस घेवन आयले PI आयलो आनी कांयच कोणाक कांय दिसरा नासतना अक्षरशः अश्यो ज्यो थर्ड क्लास गाडी ज्यो आसा पळय त्यो आमकां मारपाक स्टार्ट केली। आमी कोणाक कांय म्हणूंक ना आमी विचारलें ताका तुका गाडी सोंपपाक रायट आसा काय विचारलें आमी कोणाचो खून केला आमी चोरी केल्या थंयसर ते तुमकां कांयच लागना तुमकां हांगा भितर उडटा आनी तुमकां कितें तें दाखयता अशें काडलें आनी गाडयेन घातलें आनी व्हरत सबंद दीस थंयसर दवरलें। आमकां अशें ग्रांटेड धरता सरकार दरबारी ग्रांटेड धरता प्रशासनूय ग्रांटेड धरता पूण आमकां खंयसर आमची एकी कितें आसा ती हो टायम येयल्लो आसा तो आमी एकी दाखोवपाक जाय। बिसायड्स पॉलिटिक्स जो पर्यंत आमी तो करिना तो पर्यंत आमकां खंयचोच प्रॉब्लम आमचो सॉल्व जावचो ना कारण तेंकां तेंचें थिंकींग अशें आसा ते काय ना मयेकार मारून उलयतले आनी वयतले आनी तेच्या फुडें काय करूंक शकना म्हणून आमी कलेक्टराक जेन्ना उलोवप चालू आसलें पळय उलयले डिस्कशन केलें पळय आमी कितें करूंक शकता काय म्हणटा तुमचे घरा कितें आसा काय म्हणटा 4 आनी 5 बोडका हाडून दिले म्हणून तुमी ट्रान्सपोर्ट बंद करतले काय म्हणटा। म्हणजे आमी खंयसर तरी एक जावपाक जाय जो पळय सगळ्यांक जो प्रश्न लागता सगळ्यांक त्रास जाता पळय खंयसर तरी एक जावन आमी तें काम तडीक लावपाक जाय। ते कशें लावपाचें कितें आसा तें तुमच्या डिस्कशनाचेर फुडें सरूया आमी खंयसरूच हांगासर पॉलिटिक्स न करता तितकेंच हांव तुमचे कडेन मागूंक शकता। दिलें जिल्हाधिकाऱ्यांक निवेदन दिलें हे 2 वर्सां पयलींची गजाल सांगता तुमकां आनी तुमी ही वाहतूक करच्या पयलीं ह्या रस्त्याची चांचपणी करची बाबा हो वाहतूक हांगासर योग्य ना किंवा सरकारान जे निर्देश दिल्ले आहा केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाचे जे निर्देश आहा तेजें पालन करचें आनी मागीर तुमी वाहतूक करची हे सगळें आमी त्या माध्यमाचेर केलें लोकांक पयलीं आमी सगळ्यांक आपोवंक ना म्हणून ह्या सगळ्या आमच्या जे निवेदनां दिलीं तेंच्या कडेन उलोवप जालें मामलेदारा कडेन उलोवप जालें जिल्हाधिकाऱ्या कडेन उलोवप जालें म्हणून आमचें जें म्हणणें आसा किंवा सरकारी जे नियम आसा त्या नियमांक तेंच्यांनी डोळे जाग केले पळोवंकूच ना आनी आमचेर टिचून नाकार टिचून म्हणटा तशें वाहतूक ही तेंच्यांनी चालू दवरली। आमी खंय खंय तेंकां पयलीं आडो घातलो आमचे थोडेशे कॉम्पेन्सेशन आसले तें दिवपाक तेंच्यांनी मान्यता दिली ते कॉम्पेन्सेशन जे शेतकाऱ्यांक नुकसान भरपाई जी आसली ती दिली म्हणून इतर जे प्रश्न आसा ते अजुनूय तशें अधांतरीत आहा। आनी जेन्ना हे लोकांक त्रास जाता ते पळोवन हांवें तांकां 9 तारखेर लेटर केल्लें कितें की हो जो रोड आसा त्या रोडाचे दोनूय बाजूनी कन्स्ट्रक्शन काम चालू आसा एक तर रिप्लेसमेंट ऑफ वॉटर पायपलायन आनी दुसरें केबलीचें आनी तिसरें म्हटल्यार हो ट्रान्सपोर्ट जालो तेज्या कारणान जी आमची वॉटर पायपलायन आसली ती हें जाली मोडकणीक येयली आनी उदकाची खूब शॉर्टेज जाली लोकांक 2 म्हयने सुमार तांकां उदकाचो प्रॉब्लेम जालो। त्या उदकाच्या प्रॉब्लेमा मदीं हांवूय मातशें फसलें की लोकांक ते टँकर पावोवचे पडले म्हाका घरा कडेन घरपोच करून तांकां ते तेंचे हितून सुद्दां बॅरलांनी सुद्दां भरचे पडले। तेन्ना हांवें चिंतलें की फाल्यां सकाळीं हो प्रश्न तो पावतलो आनी लोकांनी खूब जाणांनी प्रश्न केलो म्हाका की तुमी पंचायत कितें करतात हांवें डायरेक्टली लेटर काडलें तांकां पंच आमचे पंच मेंबरान सुद्दां कळयल्लो हांवें तेन्ना लेटर काडटना आनी सेक्रेटरी नासले आमचे आनी सेक्रेटरी कॉल केलें की अशें अशें हें आसा समस्या आसा तेन्ना हांव एक लेटर काडटा तर सेक्रेटरीन सांगलें म्हाका काड तर हांवें लेटर केलें कितें की असो असो रस्त्याची दुर्दशा जाल्ली आसा तेन्ना हो ट्रान्सपोर्ट जो आसा तो काही दीस बंद दवरिचो जो पर्यंत हो आमचो रस्तो क्लियर जायना तो पर्यंत तरी मातसो बंद दवरिचो। हांव तांकां ट्रान्सपोर्ट बंद कायमचो बंद कर म्हणून सांगूंक शकना कित्याक तर त्या ट्रान्सपोर्टाचे काही जाणांचे पोट चलता ड्रायव्हर म्हणा नंतर ट्रक ओनर आसा तांकां हांव बंद कर अशें म्हणून सांगूंक शकना कित्याक तर हांव एक सरपंच ह्या नात्यान दोनूय बाजू म्हाका पळोवची पडटात।
एक तर त्यांचे पोटाचंय हे पळोवचें पडटा आनी दुसरी समस्येचोय प्रश्न पळोवचो पडटा म्हाका, म्हणून हांवें तांकां ह्या रितीन लेटर काडलें आसा, पूण तेंची म्हाका जाप कांयच येयल्ली ना. ती सगळी वेवस्थीत करून जर ट्रान्सपोर्ट करपाचो आहा सरकाराक जाल्यार तेंच्यांनी ज्यो समस्या लोकांच्यो आहा त्यो पयस करच्यो, पूण ह्या मेन रोडान व्हरान आसतनाय समस्या पयस वचोंक सुटोवंक शकता. इतरूय आनी रस्ते आहा ट्रान्सपोर्ट करपा खातीर आनी पयलीं तसो केल्लोय आहा. हांगरसून आमच्या मुर्मा सड्या वरसून NSP हितून शेजारच्या रोडानूय असो थोडो ट्रान्सपोर्ट भायर काडपाचो प्रयत्न केल्लो आहा. तोय प्रयत्न करूं येता. आमची जेटी आहा थंय शेतकारांच्यो समस्या पूर्ण सोडून जावं त्या गांवच्या लोकांच्यो कितें समस्या आहा त्यो पूर्ण सोडून थंयसुनूय ट्रान्सपोर्ट करूंक शकता. म्हणजे ज्यो सरकाराच्यो गायडलायन आहा त्यो फॉलोअप करून. तेन्ना डेप्युटी कलेक्टरान चड इंटरफियर जावना, तेन्ना तेंच्यांनी मायनींग ट्रान्सपोर्ट स्टॉप केलो. इलेक्शन जावन इमिजिएटली जेन्ना स्टार्ट केलो तेन्ना म्हाका दुख्ख दिसता की शिरगांवच्या आमच्या थोड्या भावांक भितर उडयले गेले आनी तेंचेर केसीस घातले गेल्यो. जेन्ना आमी हेजो जाप विचारपाक डेप्युटी कलेक्टर जो आसा आमचो बिजोले दिपक वांयगणकराक विचारपाक गेले तेन्ना अक्षरशः तेणी आमकां उडवाउडवीची उतरां, म्हणजे तूं हांगा कित्याक गेला, तुका आपूण आपोवना. जो त्रास भोगता आनी हो त्रास आतां चड जटील जाल्लो आसा. ह्या संदर्भान जो त्रास ह्या कांय दिसान पयलीं जाला तो सोंसून घेवचें ना म्हणून सगळे जे आयज एक जाल्लें आसा तितून आयज आमचे पंचायत मंडळ प्रामुख्यान आमचे सरपंच सभापती सीमा अरोंदेकर, इतर सगळे आमचे पंचायत वांगडी आनी सगळे ग्रामस्थ जमल्या. आयज आमकां हांगासर तोडगो काडपाचो आहा की हो ट्रान्सपोर्ट हांगासून कायमचो बंद करतलो जाल्यार कसो कितें बंद करतलो.